जेजून केल्लें पयिल्लें अजाप खंयचें? ए. उदकाचेर चलुल्लो. बी. कुर्ड्याक दिश्ट दिल्ली. सी. 5,000 लोकांक जेवण. डी. उदक आशिल्लें वायन केल्लें. सारकी जाप ऑप्शन डी. उदक आशिल्लें वायन केल्लें. जेजून उदक आशिल्लें वायन खंयच्या शहरांत केल्लें? ए. नजरेतांत. बी. जेरुसलेमांत. सी. काना शहरांत. डी. बेतानियांत. सारकी जाप ऑप्शन सी. काना शहरांत. जेजून बेतसायदा तळ्यासरशीं कसाला पिडेच्या मनशाक गूण केलें? ए. मोन्याक. बी. कुर्ड्याक. सी. कोडाच्या पिडेच्याक. डी. थोंट्याक. सारकी जाप ऑप्शन डी. थोंट्याक. जेजून गूण केल्लो थोंटो कितलीं वर्सां जावन पिडेंत कश्टातालो? ए. 12. बी. 30. सी. 38. डी. 40. सारकी जाप ऑप्शन सी. 38. 5,000 लोकांक जेवण दिवंक जेजून कितले उंडे वापरले? ए. 3. बी. 2. सी. 7. डी. 5. सारकी जाप ऑप्शन डी. 5. 5,000 लोकांक जेवण दिल्या उपरांत कितलीं दाली उंड्या कुडके भरून काडले? ए. 5. बी. 7. सी. 12. डी. 15. सारकी जाप ऑप्शन सी. 12. जेजू खंयच्या वयल्यान चल्लो? ए. उदकाचेर. बी. रेंवेर. सी. दोणीर. डी. फातरार. सारकी जाप ऑप्शन ए. उदकाचेर. खंयचो शिस जेजू सांगता उदकाचेर चलोंक आशिल्लो? ए. जुआंव. बी. पेद्रो. सी. मातेव. डी. जुदास. सारकी जाप ऑप्शन बी. पेद्रो. जेजून बेतानियांत कोणाक मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो? ए. जायराच्या दुवेक. बी. लाजाराक. सी. विधवेच्या पुताक. डी. स्तेफानाक. सारकी जाप ऑप्शन बी. लाजाराक. लाजार मरोन कितले दीस जाल्ले? ए. 2. बी. 3. सी. 4. डी. 8. सारकी जाप ऑप्शन सी. 4. जेजून कोणाच्या दुवेक मेल्ल्यांतलें जिवंत केलें? ए. जायर. बी. निकोदेम. सी. जुआंव. डी. पेद्रो. सारकी जाप ऑप्शन ए. जायर. कारिगराक गूण करच्याक लोकान जेजू लागीं कशें हाडलें? ए. गाडवार बसोन. बी. दोणीर. सी. चलोन. डी. घराचें पाकें उक्तें करन हांतुळना समेत. सारकी जाप ऑप्शन डी. घराचें पाकें उक्तें करन हांतुळना समेत. जेजूचें आंग वस्तर आपडलेंच रक्तस्रावाच्या स्त्रिये थंय कितें घडलें? ए. दूख भोगलें. बी. गूण जाली. सी. तकली घुंवन पडली. डी.
कितेंच घडोवंक ना. सारकी जाप ऑप्शन बी गूण जाली. जेजून पेद्रूच्या सासूमाईक कसल्या पिडेतावन गूण केलें? ए आरीच्या पिडेतावन, बी तापातावन, सी कोडाच्या पिडेतावन, डी मरलुकेच्या पिडेतावन. सारकी जाप ऑप्शन बी तापातावन. जेजून शिरापुल्लन्स खंयचो रूख सुकोन गेलो? ए रुमडीचो, बी दाखवाल, सी आंजुराचो, डी दाळंबाचो. सारकी जाप ऑप्शन सी आंजुराचो. जेजून विधवीच्या पुताच्या तंबाक आपडल्यांस कितें घडलें? ए तो फळून गेलो, बी उठोन उलोवंक लागलो, सी उबे रावलो, डी कितेंच घडोवंक ना. सारकी जाप ऑप्शन बी उठोन उलोवंक लागलो. जेजून एकाच वेळार कितले जण कोडकारांक नितळ केलें? ए 2, बी 5, सी 8, डी 10. सारकी जाप ऑप्शन डी 10. जेजून वादळाक बेश्टावन कितें म्हळें? ह्या सवालाची सारकी जाप कमेंट करून तिळशिया. पेद्रूचें पयलेंचें नांव कितें? ए खडाप, बी आंद्रे, सी सिमावो, डी फिलिप. सारकी जाप ऑप्शन सी सिमाव. मार्का प्रमाणे सुवार्ता 3रो अध्याय 16वी वळ. सिमावो जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें. साबाताचो धनी कोण? ए देव, बी मनशापूत, सी आदाव, डी मनीस. सारकी जाप ऑप्शन बी मनशापूत. मार्का प्रमाणे सुवार्ता 2रो अध्याय 28वी वळ. देखून मनशापूत साबाताचो धनी. खंयच्या पातकाक केदींच बोगसाणें आसचें ना म्हणून जेजून सांगलां? ए खुनी, बी दुबाव, सी चोरी करची, डी पवित्रात्म्याची निंदा करची. सारकी जाप ऑप्शन डी पवित्रात्म्याची निंदा करची. मार्का प्रमाणे सुवार्ता 3रो अध्याय 29 वळ. पूण जो कोण पवित्रात्म्याच्या विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना. कुरड्याक कुरडो वाट वरीत जाल्यार कितें घडतलें म्हणून जेजून सांगलां? ए तांकां वाट कळटली, बी दोगी फोंडांत पडटले, सी शाबीतायेन पावतले, डी कितेंच घडचें ना. सारकी जाप ऑप्शन बी दोगी फोंडांत पडटले. मातेवाचो वांजेल 15वो अध्याय 14वी वळ. कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडतात फोंडांत. ओंप्याच्या ओपारींत कोण कडपार पडिल्ल्या बिया बरी जावन आसात? ए ग्रेस्त मनीस, बी अनभवडती लोक, सी देवाचें उतार संतोशान घेवचे, डी प्रसंगदार. सारकी जाप ऑप्शन सी देवाचें उतार संतोशान घेवचे. मार्काचो वांजेल 4थो अध्याय 16वी वळ. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. देवाचे उतार आयकतच
ते संतोषान घेतात ते. मालाकीच्या ग्रंथप्रमाणे देव आपणा विशयांत उलोवन कितें म्हणटा. ए हांव सगळ्यांनी आसां. बी हांव सगळें जाणां. सी हांव बदलना. डी हांव रसनार. सारकी जाप ऑप्शन सी हांव बदलना. मालाकी 3 अध्याय 6 ओळ. हांव सर्वेस्वर बदलना. देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नास जावंक ना. जेजून काना शारांत उदक आसलें वायन करच्याक कितली मांडी उदक भरलें. ए 4, बी 2, सी 5, डी 6. सारकी जाप ऑप्शन डी 6. जुआंव प्रमाणे सुवार्ता 2 अध्याय 6 ओळ. जुदेवांच्या शुद्धाचाराच्या दस्तुरेप्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचेत असले फातरांचे 6 मांडे थंय दवरले. जुआंवच्या वांजलांत 15व्या अध्यायांत जेजू आपूण कोण म्हूण सांगता. ए खरी दाखवाल. बी तोटामाली. सी सर्गींचो उंडो. डी जिविताची झर. सारकी जाप ऑप्शन ए खरी दाखवाल. जुआंवचो वांजेल 15वो अध्याय 1 ओळ. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली. श्रेष्ठ याजकाचो साकोरो मालकाचो उजवो कान कोणें कापलो. ए मातेवान. बी आंद्रेन. सी जुदासान. डी सिमोन पेद्रून. सारकी जाप ऑप्शन डी सिमोन पेद्रून. जुआंवचो वांजेल 18वो अध्याय 10 ओळ. सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसलेली तालवार भायर काडली आनी श्रेष्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. दुडू दिवन पवित्रात्म्याची पदवी घेवंक कोणें प्रयत्न केले. ए अन्नास. बी मंत्रवादी सिमोन. सी बार्नाबास. डी कार्नेल. सारकी जाप ऑप्शन बी मंत्रवादी सिमोन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तक 8वो अध्याय 18वी आनी 19वी ओळ. धर्मदूतांनी तांचेर हात दवरतस तांकां पवित्रात्मो मेळ्ळो तें पळोवन सिमोन पेद्रूक आनी जुआंवक दुडूद हाडून आयलो. ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया. कोणाच्या घरा जेजू पातक्यां सांगाता जेवणाक बसुल्लो. ए पेद्रू. बी जाक्केव. सी लेवी. डी जुआंव. सारकी जाप ऑप्शन सी लेवी. लुकाचो वांजेल 5वो अध्याय 29 आनी 30वी ओळ. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक वडयेक जेवण केलें. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी ताच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें सुंका घरां आनी पातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक. जेजूक पळोवच्या खातीर जाक्केव खंयच्या रुखार सोडलो. ए रुमडीच्या रुखार. बी आंजुराच्या रुखार. सी देवदार रुखार. डी आंब्याच्या रुखार. सारकी जाप ऑप्शन ए रुमडीच्या रुखार. लोका प्रमाणे सुवार्ता 19वे अध्याय 4 ओळ. देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. सगळ्या परजे खातीर एकल्यान मरचें बरें म्हण जुदेवांक सुचना दिल्ली कोणें. ए पिलात. बी अन्नास. सी कैफास. डी निकोदेमास. सारकी जाप ऑप्शन सी कैफास.
जेजूचो विचार केल्ल्या श्रेष्ठ याजकाचें नांव कितें? ए कैफास, बी फेलिक्स, सी अन्नास, डी पिलात. सारकी जाप ऑप्शन ए कैफास. पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितल्या जाणांनी पवित्र स्नान घेतलें? ए 300, बी 500, सी 1000, डी 3000. सारकी जाप ऑप्शन डी 3000. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रा प्रमाणे खंयच्या वेळेक कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना? ए मोग, बी भवार्थ, सी भरवसो, डी मागणें. सारकी जाप ऑप्शन बी भवार्थ. धर्मदुताचें कृत्यां पुस्तक बरयिल्लें कोणें? ए जुआंवो, बी पेद्रो, सी लूक, डी पाऊल. सारकी जाप ऑप्शन सी लूक. जेजू खंयच्या गांवांत जल्मलो? ए बेथलेहेम, बी जेरुझलेम, सी इजिप्त, डी नजरेत. सारकी जाप ऑप्शन ए बेथलेहेम. उगडापण ग्रंथांत तिळशिल्ल्या त्या मनजतीचो अंक कितलो? ए 30, बी 70, सी 85, डी 86-66. सारकी जाप ऑप्शन डी 86-66. हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हणून पिलातान विचारतना लोकान कोणाचें नांव सुचयलें? ए जुदास, बी बाराबास, सी बारसब्बास, डी बार्नाबास. सारकी जाप ऑप्शन बी बाराबास. नव्या सल्ल्यांतलीं सडावत पत्रां कोणें बरयल्यांत? ए पेद्रो, बी पाऊल, सी जुआंवो, डी तिमोथी. सारकी जाप ऑप्शन बी पाऊल. जुआंवक पात्मोस द्वीपार क्रिस्ताच्या दर्शनांत देखिल्लें तें पुस्तकांत बरोवन कितल्या पवित्र सभांक धाडूंक सांगलें? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8. सारकी जाप ऑप्शन सी 7. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12व्या अध्यायांत सांगिल्ले प्रमाणे आमकां दग दितल्यांक कितें करी जाय? ए बक्षी जाय, बी पयस करी जाय, सी शिराप घाली जाय, डी आशिर्वाद मागा जाय. सारकी जाप ऑप्शन डी आशिर्वाद मागा जाय. जेजून अरण्यांत कितले दीस उपास केलो? ए 21, बी 30, सी 40, डी 50. सारकी जाप ऑप्शन सी 40. पाऊल आनी सिलास बंदेंत आसतना बंदेसाळ्याचे दरवटे कोणें उक्ते केले? ए जेजून, बी पार्यागारांनी, सी देवदूतान, डी पेद्रून. सारकी जाप ऑप्शन सी देवदूतान.
सरय म्हज्या बकऱ्यांक म्हणून जेजून खंयच्या शिसाक सांगलें. ए मातेवो, बी पेद्रो, सी तोमास, डी जुवांव. सारकी जाप ऑप्शन बी पेद्रो. जेजू खंयच्या कुळयेंत जल्माल्लो. ए जुदा, बी लेवी, सी बेजमी, डी रुबेन. सारकी जाप ऑप्शन ए जुदा. ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराच्या ओपारींत ग्रेस्त मनशाचें नांव कितें. ह्या सवालाची सारकी जाप कमेंट बॉक्सान तिळशिया. पेल्याची झडती करच्या विशयांत जेजून कितें सांगलां. ए सर्वांची झडती कर, बी हेरांची झडती करिनाकात, सी पेल्यांचें गण्य करिनाका, डी हेरांक बरें माग. सारकी जाप ऑप्शन बी हेरांची झडती करिनाकात. दुस्मानाचो मोग करच्या विशयांत जेजून कितें सांगलें. ए दुस्मानाक द्वेशिया, बी दुस्मानाक पयस करा, सी मोग करा, डी झगडें करा. सारकी जाप ऑप्शन सी मोग करा. बोक्सूंच्या विशयांत जेजून कितें सांगलें. ए 770 पावटी बक्षिया, बी 2 पावटी बक्षिया, सी 70 पावटी बक्षिया, डी 7 पावटी बक्षिया. सारकी जाप ऑप्शन ए 770 पावटी बक्षिया. लेखावर्त हुस्को करच्या विशयांत जेजून कितें सांगलां. ए फाल्यांची चिंता करा, बी खंत करिनाकात, सी समस्या विशयांत चिंता करा, डी फाल्यांचें बेंबिरांत आसूं. सारकी जाप ऑप्शन बी खंत करिनाकात. मागण्या विशयांत जेजून कितें सांगलां. ए पेंटे सालांनी रावन माग, बी बोबो घालून माग, सी बडबडोन माग, डी गुपीत माग. सारकी जाप ऑप्शन डी गुपीत माग. देवळांत जेजूक पळोवन हस्स सोडवणदार म्हणून कोणें सांगलें. ए नाथानायलन, बी निकोदेम, सी सिमियोन, डी जाकारी. सारकी जाप ऑप्शन सी सिमियोन. देवळांत जेजू बाळका विशयांत उलोवन आसली प्रवादीण कोण. ए अन्ना, बी देबोरा, सी एलिझाबेथ, डी मिरियाम. सारकी जाप ऑप्शन ए अन्ना. जेजू कितल्या प्रयासो आसतना देवळांत शिकोणदारांक सवालांक घालून आसलो. ए 7, बी 10, सी 12, डी 15. सारकी जाप ऑप्शन बी 12. भुरगो जेजू वाडोवन घटमूट जायत खंयच्यांत भळादीक जालो. ए सक्तेन, बी जाणवायेन, सी संपत्तेन, डी अधिकारान. सारकी जाप ऑप्शन बी जाणवायेन. जेजू देवळांत भायर पडिल्ल्या वेळार कितल्या दिसा उपरांत तो ताच्या आवय बापायक मेळ्ळो. ए 1 दीस, बी 2, सी 3, डी 4. सारकी जाप ऑप्शन सी 3 दीस.
स्नान देतार जुवावनो जेजूच्या येण्याविशांत कसलो प्रसंग केलो ह्या सवालाची सारकी जाप कॉमेंट बॉक्सान तिळशिया. जाणवाय मागिल्ल्या खातीर देवान कोणाक जाणवाय सांगता ग्रेस्तकाय आनी स्थानमान फाव केलो? ए जोब, बी दावीद, सी सलमाव, डी सामुएल. सारकी जाप ऑप्शन सी सलमाव. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायचो आरंभ म्हणून पवित्र पुस्तकांतल्या खंयच्या बुकांत वाचूंक मेळटा? ए जाणवाई, बी उपदेशक, सी द्वितीनियम, डी म्हणण्यो. सारकी जाप ऑप्शन डी म्हणण्यो. कोणाक जळत्या उज्याच्या आकट्यांत गेल्लें? ए अब्राहाम, इजाक आनी जाकोब, बी शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो, सी पेद्रू, जाकोब आनी जुवांव, डी साऊल, दावीद आनी जोनाथन. सारकी जाप ऑप्शन बी शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो. मेने मेने टेकेल आनी पर्सीन म्हण वणोदीचेर बरयल्ल्या उतरांचो अर्थ कोणें सांगलो? ए जुजे, बी दानियेल, सी इजाइया, डी हेजेकियल. सारकी जाप ऑप्शन बी दानियेल. सर वस्तुप्रास मनशाचें काळीज कपटी म्हण वांजलांतल्या खंयच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा? ए जेरेमिया, बी इजाइया, सी जोएल, डी उपदेशक. सारकी जाप ऑप्शन ए जेरेमिया. आबळे हांव हांगा आसां म्हाका धाड म्हणून सर्वेस्पराक कोणें सांगलें? ए सामुएल, बी इजाइया, सी जोएल, डी जोना. सारकी जाप ऑप्शन बी इजाइया. एक काळ जल्मोक एक काळ मरोंक म्हणून पवित्र पुस्तकांत खंयच्या बुकांत बरोवन आसा? ए उपदेशक, बी द्वितीनियम, सी म्हणण्यो, डी जाणवाई. सारकी जाप ऑप्शन ए उपदेशक. पवित्र पुस्तकांतलें भोव लांब किर्तन खंयचें? ए किर्तन 23, बी किर्तन 119, सी किर्तन 91, डी किर्तन 150. सारकी जाप ऑप्शन बी किर्तन 119. सालमावन सांगिल्ल्या म्हणण्यांची संख्या कितली? ए 1000, बी 1500, सी 2000, डी 3000. सारकी जाप ऑप्शन डी 3000. 10 देडयांच्या ओपारींत 5 देडयो कित्याक बुदवंत न्हय? ए तांकां सोबाय नातिल्ली, बी बरी मुस्तायकी नेसूंक नातिल्ल्यो, सी वेळ करनायिल्ल्यो, डी दिव्या सांगता तेल घेवंक नातिल्लें. सारकी जाप ऑप्शन डी दिव्या सांगता तेल घेवंक नातिल्लें. बरो गवळी कोण? ए मोइजे, बी जेजू, सी दावीद, डी नोये. सारकी जाप ऑप्शन बी जेजू.
जुआंवच्या जल्मा विशीं जाकारीक कोणें खबर दिली? ए. जेजून, बी. गब्रियल बडव्यान, सी. मिंगेल दुतान, डी. एलियान. सारकी जाप ऑप्शन बी. गब्रियल बडव्यान. अनानी आनी साफिरान देवाच्या आत्म्याची परीक्षा पळोवंक केल्ल्या गुटमळाक कसली शिक्षा फावो जाली? ए. तांकां बंदन घालें, बी. गडीपार केलें, सी. लोकांन फातरायलें, डी. धरणीर परतोन मरण पावलीं. सारकी जाप ऑप्शन डी. धरणीर परतोन मरण पावलीं. साऊल दामास्काच्या वाटेर पैण करनासतना कितें देखलें? ए. नखेत्रां, बी. धुणो, सी. प्रकाश, डी. पावस. सारकी जाप ऑप्शन सी. प्रकाश. हांवें साबारांक जॉर्दान न्हंयत स्नान दिलां, पूण म्हज्या उपरांत येता ताच्या वाणाचो कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय आसलो. देवाची शेळी म्हणून हांव ताका आपयतां. तर हांव कोण? सारकी जाप स्नानीक जुवांव. हांव उदकाचेर सरलां, पूण हांव उदकांत बुडलां. कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटीं जेजूक हांवें नेगार केला. तर हांव कोण? सारकी जाप पेद्रो. हांव जेजूच्या पांया मुळा बसोन ताची शिकोवण आयकतलें, पूण म्हजी भयण जायती सरबाराय करूंक पडली. जेजून म्हाका हांवें बरो वांटो विंचलोवन काडला म्हणून सांगलें. तर हांव कोण? सारकी जाप मार्थाची भयण मरी. सुरवेर हांव क्रिस्तांवांक दग दितालो, मळबारतान फंकल्ल्या प्रकाशान म्हजी जिणी बदल्ली. सुवार्थ परगडच्या कामांत हांव मेतेर जालों. तर हांव कोण? सारकी जाप पाऊल. हांवें ताच्या हातांचेर असलेल्या किळ्यांचे गुर्त देखल्या शिवाय आनी किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट घाल्या शिवाय हांव जेजूक सतमानूंक ना. हांव कोण? सारकी जाप जेजूचो शिस तोमास. हांव जेजूचो संबंद हांवें सत सांगल्ल्या खातीर म्हजी तकली कापली. हांव कोण? सारकी जाप जुआंव बाप्तिस्त. हांवें पिलाता लागीं जेजूची कुर्सावयली कूड मागली. म्हाकाच म्हणून पोखर्ण केल्ल्या फोंडांत सणाच्या लुगटांनी बांदून दवरली. आपूण जेजूचो शीस म्हणून भायल्यान दाखयनातलो. हांव कोण? सारकी जाप आरिमातेयाचो जुजे. हांव सुंकागार जावन आसलो. जेजून म्हाका ताचो शीस जावच्याक आपयलें. म्हजी जिणी बदल्ली. हांवें जेजूची सुवार्ता बरयल्या. हांव कोण? सारकी जाप मातेव. हांव मोठव्या जिवाचो जेजूक पळोवच्या खातीर
हांव रुमडीच्या रुखार चडल्लों. जेजून म्हाका सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हळें. हांव कोण? सारकी जाप जाकेव. हांव देंवसार लागुल्लो मनीस. समाधींनी हांव जियेतालों. जेजून म्हाका देंवसारांतावन सुटका दिली. हांव कोण? सारकी जाप गेरेसेन गांवचो देंवसार लागुल्लो मनीस.